was a mudda. Joel, I'll go to the deputy speaker's election now. आम्ही एकवटाचेर बी उलयले, but there are some specific points with reference to the deputy speaker's election. पहिली गजाल, Joshua got elected, which was expected. दुसरी गजाल, आप आनीक RG decided to abstain because ताणी म्हळ्यार तुम्ही जो choice of candidate दिला, डिलायला लोबो, हो आमकां consult करनासतनाच तुम्ही दिला. आणि तातूंत तर मागीर अमित वर्सीस अमित सुरू जालें. अमित पाटकर वर्सीस अमित पालेकर आनी दोगी जाण प्रदेशाध्यक्ष आपापल्या पक्षाचे. अमित पाटकरान तर ही 3 जाणांची हें व्हरून क्रॉस वोटींग व्हरून सरळ हांचे माथ्यार मारली RG आनी आपाच्या. आनी अमित पालेकरान ताका सांगलें की तुमी जर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ज्या मनशाच्या अगेन्स्ट घालां ताच्याच घरकान्नीक जर तुम्ही डेप्टी स्पीकराचो उमेदवार म्हण दितात आनी एक्सपेक्ट करतात की आमी ताका सपोर्ट करचो म्हणून, जाल्यार हें आनी तुमची कसली स्ट्रॅटजी काय म्हणून. वीच पॉयंट ऑफ व्यू डू यू फील इज मोर क्रेडिबल? The AAP reasoning is absolutely correct, Pramod. If you see, if you have a opposition leader where you have been, disqualifying him and putting a large question mark on him, you don't expect the opposition to go with, his wife, because basically, they are a team, they are a couple, and obviously, if he is tainted, obviously she will also be seen as an accomplice. The thing is, getting the confidence of both AAP leaders here vis-a-vis a candidate which is connected to Lobo, is absolutely correct. They will never go and vote for this candidate. Secondly, what happens is they should have taken them into confidence when fielding a candidate. You don't field a candidate and expect everybody else to vote. There is, having said that, there is no assumption also that the presidential candidate is connected to a deputy speaker's position, and that disqualification is the link which they are creating is completely misplaced. I don't think that is right to connect presidential election voting pattern to this deputy speaker's. पाटरांक तुका दिसता अमित पाटकर चड क्रेडिबल दिसता ताजो आर्ग्युमेंट काय अमित पालेकराचो आर्ग्युमेंट चड क्रेडिबल दिसता? इन दिस केस अमित पालेकराचो हे करेक्ट आसा, कारण अमित पाटकराक खबर आसा आपल्या पार्टींतलेच लोक सद्या सारके ना म्हणून, आनी त्यांनी पिक्चरच क्लियर आहा. तेणें दोगांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें आसा. आनी हे जे काल तेणें डिलायला लोबोक जे फुडें काडून ताजेर जे हे केल्ले तेंच्यांनी ताका फॉर्म भरपाक फुडें काडला. ही काँग्रेसीची एक स्ट्रॅटजी कायम, म्हणजे हेच्या पयलीं प्रताप सिंग राणेक तेंच्यांनी एकदां फुडें काडलेलो, म्हणजे ताजो चेडो सत्ताधारी पक्षान आनी प्रताप सिंग राणे अपोजिशनान ताका उमेदवार म्हणून उबो करून काँग्रेसीन ताका पाडलेलो आसा. सो काँग्रेसीन काल जे केलां तेच केलां. डिलायलाक फुडें काडून डिलायलाक पाडून दाखयलें तेंच्यांनी, म्हणजे तुका बीजेपीनूय वोट ना आनी हांगाय वोट ना अशा पद्दतीची ती परिस्थिती करून दवरलेली आसा. ही काँग्रेसीची स्ट्रॅटजी आहा. अमित पाटकर जे सांगता ते फक्त वेळ निभावन व्हरपाचो त्याचो हो प्रकार सगळो. किशोर, खंयचो अमित चड क्रेडिबल दिसता आनी आर्ग्युमेंटांचो? अमित म्हणटा तेन्ना फक्त मनीस न्ही, तांचो आर्ग्युमेंट. ना हांव जॉयल आनी पांडुरंग दोगांशी सहमत आहा. अमित पालेकराचो जो आर्ग्युमेंट आसा हो पटण्यासारको आहा. पूण हेच्या बरोबर हांव एक अमित पाटकराक सांगपाक सोदता की अमित पाटकरान ज्या पद्दतीन इन्स्टंट एक्शन घेतली, जी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करपाची आनी मायकल लोबोचें लिडरशीप काडपाची, दॅट decision has been welcomed by most of the Congress workers, and I would like to suggest through this medium to Amit Patkar की तेका खंय तरी जर आता परत आपल्या आमदारा बद्दल जर खंय तरी सहानुभूती जर अशी दिसता जाल्यार तो चुकता. तो परत फोंडान घालतलो पार्टीक. जे मनीस पार्टी बरोबर ना, जे मनीस पार्टीचो विश्वासघात करतात, जे मनीस पार्टीन रावन सत्ताधारी पक्षाकडे संधान साधतात, त्या मनशांक पार्टीन दवरू नका. खूब काँग्रेस हो खूब व्हडलो महासागर, तुका खूब लोक मेळटले. असल्या अप्रामाणीक लोकांची सहानुभूती घेवं नाका आनी तांकां कुशीक दवरूच नाका. किशोराचें ऑप्टिमिझम म्हाका आवडटा. किशोरान सांगलें की अशे खूब लोक मेळटले म्हणून. अशेंच सांगून तांणी नवीन मनशां टिकेटी दिल्ल्यो, तातूंतल्यान 11 जाण वेंचून आयले, तातूंतले 3 जाणांनी क्रॉस वोटींग केलां आनी आनीक 3 4 जाण तुगे बीजेपीक वचपाक सोदतात म्हूण बोवाळ जाला. सो खरेंच किशोर केन्ना केन्ना काँग्रेसीची काकूट करची काय राग करचो हेंच कळना. त्या परिस्थिती भितर आमी आसात.